नमस्कार. प्रकृतीन आमच्या फुड्यान कितें दडोवन दवरलां सांगता येवं शकना. आमी आतां आमच्या फुड्यान एक वेगळे तरेचो आमी किडो पळोवंक शकता. ह्या किड्याक म्हणटा कमांडर किडो. आनी हो किडो जो आसा तो आपल्या वजनाकूच चड आपल्या फाटीर जे वजें आसा तें घेवन खंय वचूं शकता. आनी तुमी ह्या किड्याक आतां पळयतात, हो किडो जो आसा तो सकयल्यान भिंती वयल्यान वयर चडत आसा आनी ताच्या फाटीर जे आसा तेणें आपल्या लांकडाचे बारीक बारीक कुडके जे आसा 2-3 ते दसयल्ले आसा. आनी हेजे कडेन ह्या किड्या कडेन एक वेगळे तरेचें रासायन आसा. म्हणल्यार तो आपल्या फाटीक कसलेंय सामान दसोवन तो चलोवंक शकता. आनी तुमी पळयतात तो वयर चडत आसा आनी जशें की लांकडाचे ट्रक आसता त्याच प्रमाणे तेणें आपल्या फाटीर जे आसा लांकडां हें केल्या दसयल्या आनी तो वयर चडटा. हाजे कडेन एक वेगळे तरेची खासियत म्हणल्यार तुमी पळोवंक शकता हे तेका प्रोटेक्शन आसूं शकता. आनी हे जे आसा तो आपल्या म्हणजे घर कशें म्हणू शकता तुमी ताजें हे जे प्राकृतीक असले जे हे आसा ते आमकां केन्नाय पळोवपाक मेळटा. सहजासहजी असले आमकां जे देवाची अशी वेगळे तरेची रचना आसा ते आमकां सादारण आमकां पळोवपाक आमच्या दोळ्या मुखार केन्नाय येता. आनी ताजी संदीचो आमी फायदो आयज घेतलेलो आसा. तुमी पळयतात हो वेगळे तरेचो एक किडो. ह्या किड्याक हेकाच लागून कमांडर किडो म्हणटा. आनी जस्ट लायक कमांडर तो वयर चडत वयता आनी पळयतात तुमी आनी ह्या किड्याक जेन्ना आमी हात लायलो तेन्ना पळयात ताणें सकला उडी मारली आनी तो ह्याच लांकडांनी वचून भितर रावलो. आनी ही निसर्गाची करणी आमी म्हणूं शकता. तुमी पळयतात ह्या ज्या किड्यान जे आसा ते भितर वचून तो आतां परत भायर आपले तकली काडीत आसा पळयात. म्हणजे ही तेका एक लागून सेफ्टी आमी म्हणूं शकता. हे तेजें घर म्हणूं शकता. पळयात एक निसर्गाची एक वेगळी किमिया आमी म्हणूं शकतात. पळयात आतां तो परत भायर येयल्लो आसा. आनी अशेंच वेगवेगळे आमकां प्राकृतीक जर आमी रानांनी भोंवंक गेले जाल्यार आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आमच्याच ह्या दिसांनीच असले वेगवेगळे जे किडे आसा ते पावस सोंपल्या उपरांत वेगवेगळे किडे आसा ते आपले प्राकृतीक शरीर सोडून वेगळे तरेची रचनेन ते येता. जस्ट लायक बटरफ्लाय ह्या दिसांनी बटरफ्लाय पासून हेच करता. आपले जे किड्यांतले जे हे आसा शरीर आसा ते सोडून ते बटरफ्लाय जाता जावं ते आमी भिरमोट्यो म्हणटात त्यो जातात. म्हणजे वेगवेगळे अशे तरेचे हे प्राकृतीक आमकां ह्या दिसांनी आमकां एक रचना आमकां पळोवपाक मेळटा.